सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जावंक भाजपान शिरोडेचो काँग्रेस आमदार सुभाष शिरोडकार आनी मांद्रेच्या दयानंद सोपटेक फोडून बीजेपीत हाडले. मात गजाली फावो तश्यो फुडें वचनाशिल्ल्यान सुभाष चाळवला. सुत्रां कडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण ताणें ईडीसीच्या चेअरमॅन पदाचोय राजिनामो दिला. चेअरमॅनाची गाडी ताणें कचेरेंत पावयल्या. सुभाष शिरोडकराचो ईडीसी अध्यक्षपदाचो राजिनामो. राजिनाम्यांत दिलां वेंचणुकेचें कारण. चेअरमॅनाची गाडी ताणें कचेरेंत पावयली. शुक्रारा ईडीसी बोर्ड बसकेक सुभाष नाशिल्लो. सुभाष ईडीसीचो अध्यक्ष जाल्ल्याक 2.5 म्हयने जाले. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण सुभाषाचे ईडीसीचो राजिनामो दिवपा फाटलें खरें कारण वेंचणूक न्ही. बीजेपीन दिल्ल्या उतरा प्रमाण गजाली फुडें वचना. युती पक्ष मगोच्या दिपकाचो शिरोडा प्रचाराक नेट. बीजेपीचो आदलो आमदार महादेव नायकाचेंय बंड. युती पक्ष आनी आदल्या आमदारांक बीजेपीन थारावपाचें आसलें. बीजेपीचे कोणूच आयकना. सुभाषाचेर सध्या पेंच आयला. प्रदेश बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी सुभाषाक बाबा पुता करून जालो. पूण सुभाषाची सध्या धरल्यार चापता सोडल्यार पळटा अशी गत. सध्या तरी राजिनामो दिवन बीजेपीक पॅनीक केल्या. फुडें एके वटेन शिरोड्या मगो आनी बंडखोर म्हादेव जाल्यार मांद्र्या पार्सेकाराचे अपक्ष सिनाल. काठावयलें भोवमत सांबाळटा म्हणल्यार बीजेपीक खरस. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.